पंचायत वेंचणुके खातीर गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ल्या ओबीसी आरक्षणाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान 4 वेगवेगळ्या याचिके सकयल आव्हान दिला। ताचेर आयज न्यायालयांत सुनावणी जावन वेंचणूक आयोगाक फाल्यां मेरेन जाप दिवपाचे आदेश दिल्यात। फुडली सुनावणी बुधवार 20 जुलय दिसा दवरल्या। हडफड्या पर्रा कांदोळी पंचायतींतल्यान वेंचणूक आयोगाक 4 विरोधी प्रस्ताव आयल्यात, अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी स्पश्ट केलां। पंचायतींतल्या वोटर्सांनी ही पिटिशनां फायल केल्या। एक म्हणजे आरपोरा नागोवा पंचायतींतल्यान 2 पिटिशनां जाल्या, पर्रा पंचायतीच्यान तातूंतल्यान एक आयला आनी एक कांदोली पंचायत एरियांतल्यान आयला। तांणी हे ओबीसी रिजर्वेशन जे नोटिफाय केलां इलेक्शन कमिशनान ते चॅलेंज केलां आनी तांचें म्हणणें अशें आसा की ट्रिपल टेस्ट ही आसा पळय ह्या केसीन सॅटिस्फाय करूंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा आनी त्या बेजिसाचेर ताणें हें चॅलेंज केलां। तांचें म्हणणें आसा की जे नवें नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशनाचें आयलां तें स्टे करपाचें जावं सॅटिस्फायड करपाचें आनी जे पयलींचें जे नोटिफिकेशन आशिल्लें जंय ओबीसी रिजर्वेशन कांयच नाशिल्लें, सगळे जनरल कॅटेगरी SC आनी ST आशिल्ले, तेंच रिजर्वेशन दवरपाचें म्हणटा आनी ओबीसी रिजर्वेशन आसा तें कंप्लीट स्टे करपाचें अशें तांचें म्हणणें आसा। हायकोर्टान आज सांगलां की इलेक्शन कमिशनान रिप्लाय फायल करूंक जाय फाल्यां सांज मेरेन आनी केस आसा ती परवां घेतली आर्ग्युमेंटाक आनी आमी स्टेट गव्हर्मेंटूय एफिडेवीट फायल करतलो जस्टिफायींग दीस ओबीसी रिजर्वेशन आनी आमचें म्हणणें आसा की हें रिजर्वेशन दिवपूच जाय म्हणून।